हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज. आणि आयचो थंबनेल टायटल पळोवन तुमकां कळत आसतलें की आयचो व्हिडिओ, आयचो व्लॉग जो आसा पळय न्हू, तो कित्याक रिलेटेड आसा तो. सो आयज आमी वता घरा. हांव आफ्टर अ लॉंग 2 months, ऑलमोस्ट 2 months जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जावपा येयले. आनी आतां ऑलमोस्ट 1-2 म्हयन्यां सुमार हांव घरा वता. आनी बायक 1 म्हयनो मायज जालो. सो बायक घेवन वता घरा. तर त्याच्याच रिलेटेड सगळीं कामां जी आसा पळय ती चालू आसा, धांवपळ हेवटेन तेवटेन. दनपारचे न्ही आतां 1:15 सुमार जाले. तेका लागून तुमकां हांवें गूड आफ्टरनून अशें म्हटलें. सो 1:15 सुमार जालें आनी म्हाजी तयारी जी आसा पळय न्हू घरा वचपाची ती चालू आसा. तर थोडेशें पॅकींग बिकींग जें आसा पळय तें केलां. पयलीं कितें जातालें, आमी दोगूय जाण म्हाजे 2 ड्रेस, तेजे 2 ड्रेस घेतले, उठले, म्हळ्यार बॅगान उडयली, खंय गेले. आतां तशें फूल प्लॅनिंग जें आसा पळय न्हू तें करून सगळें हेवटेन तेवटेन सारकें मॅनेज करून भायर सरपाक पडटा. तर आयज बायक घेवन आमी घरा वता. आमी इन सेन्स हांव आनी मां वता. आनी हो जो आसा पळय तो ऑलरेडी घरा कडेनूच आसा. सो आयज हांव आनी मां वयता. कजन जो आसा पळय तो सोडटलो, पावयतलो, ताका सांगला पावोवपाक, तो पावयतलो. आतां मेन म्हळ्यार तुमच्यो 2 मेन गोश्टी आसतल्यो. त्यो म्हटल्यार की इतले बेगीन घरा वता काय म्हणून 1 म्हयन्यान. 1 म्हयन्यान आमी घरा वता हेकाच लागून की आमची न्ही घरा कडेन जात्रा आसा. तुमकां तर खबर आसा, आमच्या आजू बाजूक भरपूर देवळां बीन जी आसा पळय न्हू ती आसा. सो खंय ना खंय खंयच्या ना खंयच्या देवळान कितें ना कितें जें आसा पळय तें चालूच आसता. सो वेंकटरमणाचेर म्हाळशेची जात्रा आसा. तोन्न बांदतात, पालखी दारान येता. तुमी लास्ट इयरच्या व्हिडिओन खूब जाणांनी पळयलां आसतलें. जेणे कोणें पळयलां तांकां खबर आसतलें. जेणे कोणें पळोवना तांकां ह्या वर्साच्या व्हिडिओन हें सगळें पळोवपाक मेळटलें. कित्याक की हीच जात्रा, ह्योच 2 जात्रा ज्यो आसा पळय त्यो एटेंड करपाक आमी घरा वता. वयतलीं आतां ह्या मंथ एंडाक लास्ट विकाक जात्रा आसात. आनी तेज्या नंतर दोनी जात्रा जाल्यो की ना 2-3 तारखेक आमी रिटर्न येतलीं. आयज 21st म्हणल्यार एक अशें तशें 10 दीस जे आसा पळय ते रावतलीं घरा कडेन आनी रिटर्न येतलीं. मां बी वता, माक घेवन वता. कित्याक की बायक मॅनेज करप म्हाज्या एकट्या कडेन सोडूच आमच्या दोगांय कडेन बी जायना. ताका लागून माक जें आसा पळय घेवन वता. तें तिकाच मातशें कितें आयकता. आनी मातशें कितें जालें बीन हांव तर रोखडेंच भिता. मागीर ती अशें मातशें कितें दुसरो तेंचो रिएक्ट मातशें वेगळे भशेन केलें जावं कितें केलें जाल्यार म्हाका खूब भंय दिसता. सो ताका लागून माक जें आसा पळय तें घेवन वता. आनी तुमकां खबर आसा, ल्हान भुरगीं आसलीं म्हणटकीर एडल्ट आसप म्हळ्यार सिनियर्स जे आसता पळय, जाणटी मनशां जेका आमी म्हणटा ती आसप कितलें गरजेचें हें तुमकां आनी सांगपाचें ना. सो ताका लागून तिका घेवन वता. मागीर येतलीं आमी रिटर्न दोगांय परत. हांव आनी मां येतलीं बायक घेवन आमी. तर आतां दनपारां 2-3 म्हटल्यार वचपाचो प्रोग्राम असो आसा. पळोवया केन्ना भायर सरप जाता तें. कजन बी येवना अजून, तो कामाक गेल्लो आसा. तर घरा कडेन बी सगळ्या 10 दीस म्हणटकीर सगळें सारकें हें करून पॅक करून हें करून वचपाक पडटलें. कित्याक कोण ना न्ही घरा कडेन ताका लागून. सो मां तें सगळें करता. हांवें आमचें वचपाचें पॅकींग जें आसा पळय न्हू तें केलां. दाखयता तुमकां. बॅगां बिगां भरून अशीच उडयल्या थंय, ती आसा. आनीक बाय ताका न्हाणून गेल्ली ती म्हळ्यार न्हिदलें म्हळ्यार कितें जालें, ताका बांदून बी न्हिदयल्लें. सो कितें तें लायट गेली. सो ताका न्ही बांदून बी न्हिदयल्लें, लायट गेली. सो तें मागीर रडपाक लागलें, गरमी जाता म्हूण. ताका सोडयलां. आतां तें सोडयल्लें तें बिची करीत आसा. न्हिदता, उठता, कितें करता आपल्या भशेन, रडटा, खायटा मदींच. नाल्यार तें हरशीं इतलें बेगीन उठना एकदां न्हाणून न्हिदयलें म्हणटकीर. बाय आसा. आनीक हो घरा कडेन आसा. थोडें सामान जें आसा पळय तें हांवें हेज्या वांगडा पावयलें. म्हटल्यार पायणे बिणे जे आशिल्ले पळय मोठे सगळें सामान, तें सगळें हो येयल्लो तेन्ना घेवन गेलो. हो पयर गेल्लो. आनीक बाकीचे जे कितें कपडे बिपडे आसा पळय ते सगळें आतां आमी घेवन वयतलीं. दाखयता तुमकां. ओके. सो आनी खूब कितें आसा व्हरपाचें. सो तें बीन घालपाक जाय. याद जाता तशें घालता. आनी बायेचे कपडे बी म्हणटा कितें आतां पयलींच पॅक करून दवरूं शकना न्ही. सो ताका लागता न्ही सगळें माणे हें तें सगळें, ताका लागून. ओके. सो दाखयता. सो हे पळयात हांगासर बाय न्हिदलां. हे तेजे हांगासर कपडे जे आसा पळय न्हू ते काडून दवरल्या. म्हळ्यार आतां वता आसतना घालपाचें. आनी पळय उसुसता. आनी तो फॅन लायिल्लो, लायट गेले न्हू म्हणून. सो तो चार्जेबल फॅन जो आसा पळय तो लायिल्लो ताका, तें हें करता म्हणून. सो तें आतां एकदां सोडयलें न्ही म्हणटा अशेंच करता, न्हिदना. तें आतां पळोवया
न्हिदता कितें करता तेन्ना न्हिदल्यार मातशें बरें जाता गाडयेन बीन न्ही ताका लागून. ओके, सो हे कपडे बी तेजे काडून दवरल्या आनी हांगासर हांवें पॅकींग केलां म्हाजें. कितली बॅगां पळयात. हे एक बॅग ते मान आपलें बांदून दवरला सगळें. हे तेजे म्हळ्यार आतां कॅरी करपाचें बॅग, फिडींग पिलो, मॉस्किटो बॅट, हे तेजे मॅडिसिन्स सगळें आनी ते तेजे सगळें लागता ते म्हाजें सगळें. आनी हे तर तेजे जे आमी नॉर्मली कॅरी करता ते बॅग. हे गिफ्ट केल्यार म्हाका खरें सांगता तुमकां इतलें हेल्पफूल. तुमी जर कोणी प्रेग्नंट आसा न्ही जाल्यार हे अशें बॅग जे आसा पळय न्ही डायपर बॅग हेजेर इनवेस्ट कराकच. खरेंच सांगता म्हाका दिता तेन्ना तृप्तीन सांगून दिल्लें की खरेंच युजफूल जातलें म्हण तुका. आनी तुमकां सांगता हे जितलें यूज केलां पळय तितलें हांवें आनी कांयच यूज करूं ना. ओके, सो तुमी कोणाकूय गिफ्ट बी करपाचें आसा न्ही कोणी प्रेग्नंट बी आसा जाल्यार हे अशें बॅग करा. हांवें बी चिंतून दवरला कोणाकूय गिफ्ट करपाक बी खूब बरें आसा, सारकें उपयोगी म्हणटा तशें. सो एवरी टायम जेन्ना हांव यूज करता पळय तेन्ना तृप्ती याद करताय बी आनी थँक्यू बी म्हणटा. कित्याक खरेंच खूब युजफूल. हॉस्पिटलान यूज करपाक लागलेलें हांव खंय भायर सरतना हेच बॅग घेवन भायर सरता बाये खातीर. सो आनी हें सगळें ही बायेक आमी बकेट घेतलेली. सो कोणें सांगली म्हाका म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान बकेट लागता म्हण. खरेंच हॉस्पिटलान बकेट लागता हां. तुमी बीन कोणाची आतां तुमची डिलिव्हरी बी लागीं आसा जाल्यार कॅरी करा, बकेट ही लागताच हॉस्पिटलान. सो तितून ते आतां बायेचे जे आतां सकाळच्यान जे कपडे यूज केल्ले पळय तेणें धुवपाचे ते हितूनच घालून घेतले. अशेंच घेतले, काडीन वयतली न्ही कांय व्हडलें ना. सो हे सगळें हांगासर आनी बाय थंय. सो आनी थोडे कपडे आसा जे भायर घातले सुकपाक, धुवन घातले म्हणल्यार बायेच्यो लंगोट बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो ज्यो सकाळीं मान कपडे धुतले पळय ते कपडे. सो ते सुकलेले पळयता ते घेवन येता, ते पॅक करता. आमी जेवन बी घेता, शावर घेवपाक गेल्या आनी रेडी बी जाता आनी डायरेक्टली मागीर मेळटा तुमकां वयता तेन्ना. ओके, सो चलो मेळया मागीर घरा कडेन पावतकीर. नाजाल्यार कशें भायर सरप जाता पळय तेजेर डिपेंड. ना जाल्यार पळयता कजन आयलो की रेडी जालें की मेळटा, नाजाल्यार डायरेक्ट घरा वचून. आनी पळय तुमकां हाय म्हणटा ते हॅलो खंय तुमकां सगळ्यांक. आनी पळय उसत आतां उसत आसा. चलो मेळया मागीर. केरला दिसता. गडबड जाल तर ती घाल पावली. घर पावली पण बॅकग्रावंडांनी सॉंग्स चालू असल्या कारणान म्हाका हांगासर न्ही आतां वॉयस ओवर जो आसा पळय तो करचो पडटा. एक्चुली जेन्ना पळय आमी घरा कडेन पावली पळय न्हू तेन्नाच न्ही वेंकटरमणाच्या देवळा कडेन आरत्यो म्हणल्यार सॉंग्स जी लायता पळय न्हू ती चालू जाली. आमी जेन्ना घरा कडेन पावली पळय तेन्ना सावनच म्हटल्यार बायेच्या स्वागता खातीरच लायल्ल्या भशेन त्याच टायमार एक्चुली सॉंग्स जी आसा पळय न्हू ती चालू जाली. आनीक ताका लागून म्हाका आतां हांगासर वॉयस ओवर जो आसा पळय तो करचो पडटा. कित्याक की तुमकां तर खबरच आसा न्ही कॉपीरायट येता ताका लागून. एक्चुली घरा कडेन खुबशी अशी मायंडान तयारी करपाचें आशिल्लें. हॉबी म्हणटालो आपूण डेकोरेशन हें तें सगळें करता अशें म्हणून. हांवेनच ताका म्हटलें नाका कांयच करनाका अशें म्हणून. कित्याक की सिंपल अशी
एंट्री जी आसा पळय न्हू ती म्हाका न्ही तें सगळें ओवरऑल जे अशें करून म्हाज्या मायंडान अशें करून तो ओवरऑल सगळें तयारी डेकोरेशन हें तें करता म्हाका न्ही तें सगळें लायक ना तें तितून सगळ्यान इन्वेस्ट इन सेन्स एक्सपेन्स जो आसा पळय न्हू तो करप म्हाका तें सगळें लायक ना. म्हणून हेका हांवें स्ट्रिक्टली सांगलें की जें कितें आमचें भितर काडपाची रीत आसता पळय न्हू तीच कर, तेज्या भायर आनी तूं कांयच करनाका अशें म्हणून ते सगळे फ्लावर्स बलून्स हे ते सगळें. सो तेका लागून ताणें जें आसा पळय तें कांय केलें ना आनी म्हाका बी खूब बरें दिसलें की चल एटलीस्ट ताणें म्हाजें आयकलें अशें म्हणून. तेजें मन आशिल्लें हें सगळें करपाचें बट म्हाजें मन नाशिल्लें, म्हाका नाका आशिल्लो हो सगळो अननेसेसरी एक्सपेन्स जो आसा पळय न्हू तो करपाचो अशें म्हणून. सो फायनली आफ्टर अ लाँग 2 months म्हणटा तशी आमी घरा कडेन आयलीं, हांव आनी बायक घेवन आयल्या. बायक ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने सुमार जालो. आनी रिजन घरा कडेन येवपाचें तुमकां तर खबरच आसा, तुमकां सांगलां की जात्रेच्या निमतान आमी आयल्या घरा कडेन आनी थोड्या दिसान वचपाची. आतां येता आसतना अशेंच चिंतून येयल्ली की जात्रा न्ही, सो दोनी जात्रा ज्यो आसा पळय न्हू त्यो करतली आनी वतली अशें म्हणून. मागीर हांगासर येतकीर पळयलें की आनी रोखडेंच थोड्या दिसान दत्त जयंती जी आसा पळय न्हू ती आसा म्हणून. सो म्हटलें चल दत्त जयंती बी आसा न्ही ती बी करून या अशें म्हणून आमी सद्याक आतां आसा घरा कडेनच आनी आतां वचपाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. म्हणल्यार केन्ना या अशें करून. मा बी हांगा आसल्या कारणान न्ही वचपाक मातशें हें जाता कित्याक की आतां घरा कडेन वचून सगळें क्लीन बी करपाचें आसा न्ही तेका लागून. पळोवया हो म्हणटालो एक दीस वचून माक ड्रॉप करून येवया, नाल्यार आपूण असो ड्रॉप करून येता. मागीर आनी 1-2 दिसांनी मागीर आमी बायक घेवन जें आसा पळय तें या तुका आपूण पावयता थंय अशें म्हणून. सो पळोवया केन्ना वचप जाता तें. जेन्ना केन्ना वतली करतली पळय न्हू तेन्ना तर तुमकां कळटलेंच, व्हिडियोचेर तर दिसतलें. सद्याक आजून मेरेन आसा आमी घरा कडेन. ओके. आपण डॅडागेर पावलो म्हणटा आतां रे. आसूं हांगा आसूं. फॅन फास्ट करूं मामी हांगा दवर. हां. सो ऑलमोस्ट 2 म्हयन्यानंतर घरा पावले. तुमकां हो बॅकग्रावंड खूब 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 तेंपान आनी खूब व्हिडियो नंतर जो आसा पळय तो पळोवपाक मेळ्ळो आसा. तर आतां टायम जो आसा तो 7:30 जाल्या आनी आमी आतां न्ही उदोळ पावली. ऑलमोस्ट एक संक अशी पावल्ली आसतली. एक्चुली आमी घरा कडल्यान बेगीन 2:15 सुमार भायर सरलेली. बट तुमकां जशें सांगल्या प्रमाणे न्ही वाटेर ट्रॅफीक जें आसा पळय तें भरपूर मेळ्ळें. आनीक ट्रॅफीक इन सेन्स ट्रॅफीक नाशिल्लें, ब्लॉक पडलेले खूब. कित्याक की घाटार जें आसा पळय न्हू झाडां कट करता आनी कितें तसलें काम चालू आसा. सो तेका लागून ट्रॅफीक जें हें ब्लॉक जें आसा पळय तें पडलेलें आनी थंयच आमचो टायम जो आसा पळय तो वेस्ट जालो. 3:15, 4:15, 5:15 4:45 अशी पावपाचें आशिल्लें आमी बट संक सुमार पावली. खूब वेळ ऑलमोस्ट 1 वरभर सुमार आमचें थंयच वेस्ट जालें. त्या रुमाचो पसारो जो आसा पळय तो पडला दाखयता तुमकां. थोडेशें सामान बी जें आसा पळय तें सेट केल्लें. वयता आसतना 2 जाणांचो रूम जो आसा पळय तो सोडून गेल्ले. आतां येता आसतना 3 जाणांचो रूम आनी बारीक भुरगीं आसप म्हणल्यार तुमकां सामान बी तर खबरच आसा. आतां थोडोसो टायम लागतलो सगळें सेट जावपाक. ते मेरेन रूम जो आसा पळय तो मॅसीस हेवटेन तेवटेन सगळें अशें पडलेलें दिसतलें तुमकां. म्हाकाच न्ही खूब कंजेस्टेड येता, म्हणल्यार अशें सफोकेशन जाल्ल्या भशेन त्या रूमाक पळयल्यार इतलें सगळें गच्च आहा तें. थोडेशें सामान जें आसा पळय तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरपाचें ट्राय केलां. थोडेशें सामान जें आसा पळय तें दवरपाक जाय. टायर्ड जालें खूब सारकें. च्या सुद्दां पिवना अजून. माक बी इल्लीशी च्या करून दिली. कजन बी आयिल्ले पळय न्हू तांकां सगळें तेंचें करून धाडलें. च्या पाणी सगळें जें कितें आसा पळय तें करून ते गेले. कित्याक परत आतां ब्लॉक आसतलें न्हू, परत तांकां टायम जातलो म्हणून ते दोगांय रोखडे गेले. आतां हें जें उरलां पळय तें काडटा. पयलीं रेस्ट घेता मातसो थोडोसो आनी उरलां तें काडटा. दाखयता तुमकां. बाय आनी मा हो भायर बसल्या. ओके. सो चलो. सो हे पळयात, हें सगळें सामान जें आसा पळय तें हाडलेलें अशेंच उडयलां. बायक घातलेलें हांगा. सो तें रावना, ते गेले भायर. आनी हें पळयात, हें सगळें बकेट आनी हें आनी तें सगळें पळय सामान सगळें अशेंच पडलां. थोडेफार सेट केलें हांवें. पळयात हांगासर थोडेफार ड्रेसींग टेबलार बी सेट केलां बायेचें सामान. सो टायम लागतलो. ऑलमोस्ट एक 15 दीस तरी वयतले सगळें सेट जाता म्हणल्यार. तो मेरेन मातसो रूम जो आसा पळय तो मॅसीच आसतलो. ओके. सो चलो मातसो रेस्ट करता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान.